जी आयज आमी स्थापना केली तेच्या पयलीं जे आसा की कित्येक वर्सां हे आमचे जे थंयसर शबुतर आसा ते चालू आसले आनी थंयसर आमी दर अमावशेक नाल्ल 5 केळी 5 पानांचो इडो तशेंच 2 आमच्यो विडयो दवरून तेजी सेवा करताले. पण जेन्ना अशीं वर्सां वचत रावलीं आनी हें म्हाका दिसता पुर्तुगेजाच्या पयलीं आमकांय खबर ना, पूण तो जसो जसो उलो मारता तसो तसो आमकां पावपाक लागलो. पूण 2007 जे म्हाज्या दृश्टीन म्हणजे 2004 हांवें शॉप घेतलें थंयसरल्यान तेणें म्हाका चड हें लागीं धरलो, कारण 2 वेळा म्हाजें शॉप फोडलें. पूण शॉप फोडल्या नंतर जंय हांव आमच्या हिंदू धर्मान एक हें आसा की प्रसाद घेवप कौल घेवप तो वचून पळयलो. वचून पळयल्या नंतर तेणें सांगलें आपली सेवा बरोबर जायना म्हणून तुजें शॉप फोडटा, आपूण हांगसर तें राखोंक आसा. हें राखोंक आसा म्हटल्या नंतर ताका हांवें परत म्हणजे दर अमावशेक दवरपाचें हें आमी सुरवात केली. आनी जशें जशें जाता तशें जशें आमी म्हणजे आमचो सिद्धेश बाब जो ह्या जागेचो जो मालक आसा ताका सांगपाक गेले, ताकाय तो दिसपाक लागलो. पूण दिसता म्हणून आमी फुडें सरून आहले, कारण आमकां खंय तरी एक तरेचो संघटना जाय आसली. कितेंय करतलो जाल्यार बरे भुरगे त्या संघटनेन आसपाक जाय ह्या दृश्टीन आमी डिले केलो. असो करून गेल्या मे म्हणजे 2 वर्सां पयलीं देवाक सांगलें, देवा तूं आमचे कडल्यान हें करून घेतलो जाल्यार हें तूं सांबाळ. तुवें जर सांबाळ्ळें जाल्यार फुडल्या वर्सा तुज्या चरणा कडेन आमी सत्यनारायण पुजा करतले आनी ही पुजा तूं केल्या नंतर तुजें सांबाळून घेतल्या नंतर परत फुडें तुजो विचार करतले. पण जे रामलल्लाची स्थापना जाली त्या वर्साच्यान जो 22 जानेवारी ते 22 जानेवारीच्यान आमकां ही देवान म्हणजे श्री रामानूच चालना दिली आनी तेणें दिल्या नंतर आमी हे एकामेकाक मेळपाक लागले. जशें जशें म्हाका मेळटाले तांकां तशें हांव सांगतालो की तुमी हे हांगसर आनी अमाशेक येया, 5 पानांचो इडो दवरा, 5 केळी दवरा आनी 2 विडयो दवरा. तुमकां तुमची कितें आसा ते देव सांबाळून घेतलो. तो आसाच हांगसर राखणदार आनी इतल्या वर्सां आसा तो. अशें करून आमकां तो फुडें फुडें व्हरपा लागलो. अशेंच आमी आमचें काम चालू आसलें. पूण 2 मेक एक अघटीत घटना घडली, जेणे करून त्या दिसाच्यान 2 मे हो लयराईची जात्रेचो दीस आसलो. त्या दिसा अघटीत घटना घडल्या नंतर रोखडेच आमी रातचेच सगळ्या गांवांक सांगलें की फाल्यां आमी हांगासर मेळपाचें आसा आनी गांवचे सगळे एकमतान हांगसर हजर रावले, जेणे करून तांकां दिसलें जें आमचें कितें आसा तें आमी आतां सांबाळपाक जाय. थंय खंय तरी देव आमकां जागृत करता. पूण जागृत करता हेचो अर्थ जालो की सगळे आमी एक येयले, आपूण तुमकां थंयसर हाडलेलें आसा. म्हणून आमी परत प्रसाद घेतलो आनी विचारलें देवाक हें कशें जालें. तो म्हणूंक लागलो आपल्याक हांगसर येवपाचो आसा म्हणून हें सगळें घडोवन हाडलां हांवें. म्हणून हांव आनी आमचो जो जागेचो मालक आसा सिद्धेश वसंतराव रायकर ते प्रसादाक वचपाक सुरवात केली की अशें जालें कशें की आमच्या हितून अशें खंय ना. पूण तरी सुद्दां देवाच्या हेका हात घालतलो जाल्यार पयलीं आमचो प्रसाद घेवचो पडटा. म्हणून आमी प्रसाद घेतलो. देवान सांगलें तुमी तुमच्या कामाक सुरवात करा, आपल्याक येवपाचो आसा थंयसर पूण कांयच अडचण येवची ना. तरी सुद्दां आमी परत कितें आसता आमी व्हडले जाणकार न्हू, जरी आमचे केस पिकले किंवा आमी अशे व्हड्यान आसा, पूण ह्या विचारांनी येयल्या नंतर परत आमी कन्फर्म केलें थोडे दीस रावन आनी अशें करता करता म्हटल्यार आमी एक संस्था म्हणजे स्थापन करुया अशें विचार केलो. म्हणून आमचे सिद्धेश रायकार सांगलें तूं प्रेसिडेंट जावपाक जाय कारण तूं हेजो मालक आसा. पूण तो ना हय करून तेणें वर्स काडलें आनी वर्स काडल्या नंतर आतांच आमी ती म्हणजे संघटना स्थापन केली, जेणे करून देव आब्रेश्वर सांस्कृतीक मंडळ हेच्या अंडर आमी स्थापन करपाचें अशें निश्चित केलें. आनी जे आमचे आख्खे मेरशेचे जे भुरगे आसा तांकां ह्या भुरग्यांक जे एक्टीव आसा ते काम करतले अशा दृश्टीन तांकां घेतले, जेणे करून हे बेग्यानच्या बेग्यान वयर जातले. 31 डिसेंबर आमचो बरो दीस आसलो, पूण त्या दिसा आमकां योगायोगान तो मुहूर्त नासलो. म्हणून 19 आनी 20 हो मुहूर्त आमकां मेळ्ळो आनी अशा तरेन मेळ्ळो. म्हणून परत आमी प्रसाद केले की कांय अडचण येवं नाका. पूण देवान सांगलें कांयच अडचण येवची ना, आपूण थंयसर येवपाक तयार आसा. कित्याक कोण कोण येता आनी कितें कितें उलयता हें आमचें अशें चल्लेलें आसा. थंय आमी हिंदू आसता थंयसर कितें आसता, पूण तरी सुद्दां जे कोण येतात तांकां सगळ्यांक आपूण पांयां पोंदां धरता, तुमचें काम तुमी चालू दवरा. आनी तो दीस आयज येयलो आनंदाचो क्षण
आनी गांवकारांच्या सगळ्यांक इच्छा आसली की आमचो राखणदार आसा तो आमकां राखणदार दिसना, पूण तो आयज आमकां प्रत्यक्षान दर्शन दिवन तुमच्या समोर तुम्ही आतांच पळयले हे इतलो आनंदान चलता की आतां थंयसर भजनूय चलता, त्या थंयसर सगळे आनंदान आसा. आयज हो कार्यक्रम जो आसा आतां थोड्या वेळान सोंपपाचो आसा, पूण तो सोंपतना तेज्या पयलीं सगळे येवन आमचे आजून पर्यंत महाप्रसाद घेवन वयता. असो हो क्षण आयज आनंदाचो जो कित्येक वर्सांनी आमकां येयल्लो आसा. सगळ्यांक शक्ती तो दितलो आनी हीच आसा हेजे म्हणजे आमकां प्रत्यक्षान तर तुमकां सांगता असो अनुभव येयल्लो आसा. आमच्या सिद्धेश्वर आयकाराकूय येयल्लो, तेज्या घरकान्नीकूय येयल्लो आसा आनी बाकीच्या आजूबाजूक आसा तांकांय येयल्लो आसा. तो येयल्लो म्हणून सगळे आयज सगळे एकमतान हांगसर एकजुटान आयज सगळे मेरशेकार हांगसर येयले म्हणून तेंचे हांव चडांत चड देव बरें करता करूं म्हणटा. जेणे करून आमची जी आमी कमिटी काडल्या तेंच्यांनी खूब हातभार लावन आमच्या बरोबर रावन तेंकांय देवान अशी शक्ती दिली की आपूण तांकां सांबाळटलो, कोणूच एकटो भायर वयचो ना. हे आयज प्रत्यक्षान आमकां हांगसर दाखोवन दिलें ह्या देव खाबरेश्वराक.